गोंय प्रदूषण मंडळाक लोकांच्या भलायकेचे पडिल्लेच ना, तांकां फक्त सरकाराची तिजोरी भरपाचेंच पडलां अशें गोंय प्रदूषण मंडळाच्या वांगडी सचिवान दिल्ल्या बातमेंतल्यान कळटा असो आरोप गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्यन केला. एमपीटीन व्हडा प्रमाणात कोळशाचें प्रदूषण जाता, ताचो त्रास वास्कोन रावपी लोकांक जाता. मात प्रदूषण जाता ते प्रकल्प बंद करचे सोडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळान तांकां दंड भरपाक लायला अशें प्रतिमा कुतिन्य म्हणटा. 2018 अशेंच आमचें पोल्युशन चड जाल्लें म्हणून हेणी वॉर्निंग दिल्लें आनी अशेंच बारीकशें कितें केल्लें आनी परतून रिझम केल्लें. आयज ती सांगता जिंदाल आनी अडानीचेर आमी इम्पोज केल्ली आसा फायन, ती फायन तांकां भरूं दी, लेट देम पे द फायन एंड रिझम्पशन, लेट देम स्टार्ट द पोल्युशन, लेट देम स्टार्ट द कोल बिजनेस देर. We are not against MPT. Let us make it clear. The Congress party is not against the MPT doing business there, but yes, we are against the coal pollution which is taking place there. And these people, Jindal and Adani, are making money at the cost of Goan, making money at the cost of our Goan brothers and sisters' health. इतले सगळे जाले, मंत्री मिलिंद नायकाच्या मतदारसंघातल्या लोकांक हाचो चड त्रास जाता. मात तो वग्गी आसा. ताका ज्या मतदारांनी वेचून दिला त्या मतदारांच्या भलायकेचें कितेंच पडिल्लें ना असो आरोप प्रतिमा कुतिन्यन केला. Now I want to know, why is this Milind Naik, who is the UD minister, quiet on this issue? As I told you in detail that day, what is his interest? जुवारीत कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्यार, बॉक्सायटा कडेन घेतल्यार, लेबर कॉन्ट्रॅक्टा कडेन तेणें बिझनस केल्लो आसा. ही हिमसेल्फ बींग वन ऑफ द पार्टनर्स इन द डायरेक्टर्स इन द डेल्टा कंपनी. आय थिंक दीस इज लायक शोईंग द कॅरट एंड तांकां भिवपाचें आनी मागीर खंय तरी हें करपाचे प्रयत्न चालू जाल्या. तुमी गोवा पोल्युशनान धाडलें, तुमकां पोल्युशन मेळ्ळें, तुमी रोखडेच 2 दिसां भितर म्हणटात की आमी CCTV कॅमेरा लायतात आनी आमी इम्पोज करता फायन. आय थिंक दीस इज समवेअर हितूंत हात आसा बाब मिलिंदाचो. And why I say that he is hand in gloves? Because he is one of the directors in the Delta and he is getting commission there. So I am trying to tell that it is he who had stopped the permission, grant करपाचे permission stop दिवूंक केल्ले तेणे. पूण तेच मिलिंदाक हांव सांगूंक सोदतां. I want to tell the UD minister, see, 1,000 people were down on the streets yesterday only for the sake of their family and their health. But you have taken your own people, your own voters for granted. Don't think these voters are going to keep quiet. On the contrary, we are saying that खंय तरी मिलिंदा रस्त्यार येवपाक जाय आशिल्लें काल and should have addressed the crowd there and told that आपण एक तुमकां आश्वासन दिता म्हणून. जे आमी सगळे सांगिल्ले ते दीस, आय थिंक समवेअर खरें तें कितें तें भायर सरलां. कित्याक इट इज बिकॉज ऑफ दॅट परमिशन वॉज नॉट गिवन. सेकंडली, से विदीन 1 डे कशें आय वॉश केलें तें पोल्युशन बोर्डान घेतलें आनी इम्पोज केली फायन आनी CCTV कॅमेरा म्हणून सांगून दिलें. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान लोकांच्या भलायकेचो विचार करून निर्णय घेवपाक जाय आसलो, मात तांणी तें केलें ना म्हूण बेगीनाच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी प्रतिमा कुतिन्यन दिल्या. आमी आनीक व्हडलो मोर्चा व्हरतलीं आनी आमी सांगतात व्हेरी विदीन सम डेज यू ऑल वील सी अ बीग मोर्चा, नॉट ऑन MPT नाव, ऑन गोवा पोल्युशन बोर्ड इन सालिगांव. And we will take the morcha there because here we feel that somewhere Goa board, pollution board असा पळय, that it is like तुम्ही impose करता फायन. ते पयशे फायन कोणाक घेतली? गव्हर्मेंटाक घेतले. रेव्हेन्यू जनरेट तांकां केलें, लोकांचें तुमकां पडून वचूना. सेकंडली, तुम्ही इम्पोज करता फायन म्हणल्यार हें तुमी खंय तरी ब्रायब घेतल्या भशेन जालें. तुमी ब्रायब घेता तेंच्या कडल्यान, जिंदाला कडल्यान आनी अडानी कडल्यान. दीस आर ऑल पार्टनर्स इन क्रायम. सो हांगा आमी सांगतात की आमी वील गो विथ अ बिगर मोर्चा एंड Morsha will be taken on the Goa Pollution Board for giving a wrong judgment.